Just imagine. मित्रांनो, नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टरान टिचर्स डे दिसा सगळ्या भुरग्यांक एक असो अक्रॉस द नेशन असो एड्रेस दिलो लायव्ह सगळ्या भुरग्यां कडेन. आणि भुरगीं बाबडी ती तेजे इतले हेवी स्पीच सामकें कवळी मनाची सामकी मासुमियत से भरपूर भुरगीं आसूं ते बरें. सो मोदी कितें म्हणटा, बालकों के सवाल खंय बालकों जैसे होने चाहिए अशें मोदीन म्हटलें. लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगता है कि कहीं मुझे डर लगता है आपके भीतर का बालक मुरझा तो नहीं गया है. बालक के सवाल बालक जैसे होने चाहिए. नहीं पीएम प्राइम मिनिस्टर बालकों के सवाल जर बालकों के जैसे होने चाहिए जाल्यार ह्या प्रश्नाचे उत्तर दी जे आयज मेरेन दिना. फाटले 20 वर्सां हांव टीव्हीचेर आयकता ते क्वेश्चन. मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? सांग भया. आणि हे बालक असा पळय तशे दुनिया में 2 तरह के बालक होते, एक छोटे छोटे बालक और एक फुटबॉल प्लेयर बालक. क्या इस बालक के क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं मोदी जी? ना सोड. Just imagine. इश्टानो, तुम्ही जाणासा हांव सध्या खंयच्या विशयाचेर हांव विचार करता. हांव अशा विशयाचेर विचार करतालो जेचो अंत ना आणि जेची सुरवात ना, ज्याचो सूर्य तेजोमय आसा पण दोंगरा फाटल्यान कित्याक लिपला काय कळना, जे आस्तिक ना आणि जे नास्तिकूय बी ना, जेणे उच्चांक गाठला आणि जेणे निच्चांकूय बी गाठलो, तेची स्थिती सध्या अशी आसा, ना दीस ना रात, ना दनपार ना सांज. ओके, हांव काँग्रेसी बद्दल उलयतालो. काँग्रेसीन सध्या चल्ला पळय. मडकयकर, तुजें म्हणणें कितें? काँग्रेसीन सध्या कोणें रिजायन करपाक जाय? माझें स्पश्ट मत अशें आसा. स्पश्ट मत नाका रे. तुमच्या पार्टीन सध्या कोण, तुमच्या पार्टीक कोण वीक करता, दुर्बल करता? प्रताप सिंग राणे म्हणजे आमचे विरोधी पक्ष नेते आसा. हां, बरें ते भायर सरले जाल्यार पक्ष बळकट जातलो? तेणे रिटायर्ड जाले नंतर नवे लोक पक्षान येतले किंवा नवे ब्लड पक्षान येतले. येस इश्टानो, आणि काँग्रेस पार्टी गोंयान बळकट करपा खातीर, घटमूट करपा खातीर पक्षान नवे ब्लड काडपाक सुरवात केलेली आसा. नवे ब्लड काडपाक. तरी म्हणटा रोहन खंवटे ह्या असेंब्ली सेशनाक पयर जाल्या त्या इतलो कित्याक सरकाराचेर गुरगुरतालो आतां कळ्ळें म्हाका. बेश्टेच रे. जस्ट इमॅजिन रोहन खंवटे जॉइन्स काँग्रेस. Just imagine. SEX आयलो शब्द की सीएम तुवें फाटी रिव्हॉल्वर घेतलेले ते लोड केला. अरे बापरे, मागीर पळा तर टायगर रिझर्व जावचे न्हू म्हणून बीन रिव्हॉल्वर. Just imagine. केन्ना केन्ना मित्रांनो अचकीतपणे स्टेजीर कोण एंट्री मारीत सांगूं शकना. माची सगळ्यां खातीर उक्ती आसता. डेमोक्रेटीक स्टेट हो, आणि हेचे सगळ्यात व्हडलें उदाहरण जे आसा ते विजय सरदेसायाक मेळ्ळां की सध्या जे परिवर्तन सरकार आहा ते इतलें डेमोक्रेटीक आहा की स्टेजीर ते कोणाकूच आडयना वयर चडपाक. अरे हो, आता तो कुत्रो येयलो, कितें बेश्टो येवलो, एका मुद्दाम धाडला म्हाका डिस्टर्ब करपाक. ह्या कुत्र्या हांवें फाटल्या फावटी दामू नायकाच्या घरा कडेन पळयल्लो. हें एक मोठें षडयंत्र. म्हजें फंक्शन सॅबोटाज करपा खातीर सरकार खंयच्या स्तरार वचूं शकता. हेच परिवर्तन काय रे? कितें जालां रे? Just imagine. मित्रांनो, हालींच मडगांवां मांडवी परिवार आयोजित 15 ऑगस्टाच्या कार्यावळीक ब्रेवरी अवॉर्ड्स बीन आसता ते कार्यावळी वार्षिक ती. ह्या कार्यावळीक हांवें आनी मनोहर भिंगी हाणें एक स्टँडअप कॉमेडी आमी केल्लेली. तर थंय न्हू एक असो जोक, एक बारीकसो एक्ट आमी दोगांयनी वांगडाच केलो. इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी 2 कॉमेडियन्स वांगडाच.
सो दोगांयनी आमी वांगडात एक एक्ट केल्लो आनी ताका रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो. तो एक्ट तुमी थंय कोण नासली थंय तो तुमकां पळोवंक मेळोंक ना. सो म्हाका दिसता तो तुमी पळयल्यार तुमकां तो खूब आवडटलोच अशें हांव आशा धरतां आनी तो एक्ट तुमच्या मुखार दवरता हांव. तो एक बारीकसो हांव आनी मनोहर भिंगी. सो ही गजाल कितें जाणा की त्या टर्माक रवी नायक आसलो तेन्ना होम मिनिस्टर आनी दिगंबर कामत त्या दिसा हावजान नासलो. कितें तरी काम आसलें म्हणून हावजान नासलो. सो नंबर 2 पोझिशनाचेर रवी नायक न्हू. सो त्या दिसा रवी नायक सगळे क्वेश्चन आन्सर करी उठोन. सो तेन्ना मांद्रेचो MLA तेन्नाचो ओपोजिशन पार्टींतलो MLA लक्ष्मीकांत पार्सेकरान एक प्रश्न प्रस्तूत केल्लो. तो आमी मातशें इनॅक्ट करून दाखयता आनी तेजेर रवीन कितें आन्सर दिलें आनी रवी म्हणटा तें तुमकां सांगलां. हांवें सांगपाची गरज ना, भिंगी बाबान सांगला तुमकां की कसो आहा तो. सो तो एक सीन तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न करता. Yes, proceed with the proceedings. Question hour begins. तुमचे कितें पार्सेकर सांगा तुम्ही. स्पीकर सर आमच्या मांद्रे मतदारसंघान जे शेतकरी जे हा आणि ह्या शेतकऱ्यांचो चेक जो दिल्लो हा तो चेक बाउन्स जाल्लो हा. स्पीकर सर आता आमच्या शेतकऱ्यांनी कितें करपाचें ते मातशें माननीय मंत्र्यांनी सांगचे. ते आता रावले. आयज पळय जे आमचे पळय चॅकाची पळय जे आसा आनी हो चेक पळय जो पयलीं पासून हे जे पळय चॅकाचे आमचे पळय जे पळय आमचो चॅकाचे केल्ले पळय जे आसा आनी जे सिग्नेटरी ऑथॉरिटी पळय जे आसा आनी तो सफिशियंट एमावंट पळय जो आसा आनी सगळे जे पळय पयलीं पासून हे जे पळय जे आमचे चॅकाचे हे पयलीं पळय आसता काय आसले की फकण जाली कळपा जाय ते सगळे लोकांचे हे पळय जे केल्ले पळय जे आसा आनी चॅकाचे पळय जे आमचे पळय जे स्पीकर सर हे कितें आसा कांय कळना. कितें आसा आनी कितें ना तें हे कितें चल्लां. स्पीकर सर माननीय मंत्र्यांनी स्पश्ट उत्तर दिवचें अशें मागता हांव. सांगता आज आमचे असेंब्ली दिगांबर ना हांव येयलो. हांव जाप दिता. दिगांबर कांय उलयना हांव उलयतां. हांव सांग तुका हो चेक पळय जो आसा आनी हो चेक पळय गव्हर्मेंटान पळय जो तुमकां पळय जो हे पळय दिल्लो पळय जो आसा तुम्ही गरीब लोक पळय जे आसा गरीब जनता पळय जे आसा आनी हेजे पयलीं पासून हे जे सगळे लोकांचे हे जे पळय केल्ले पळय जे आसा आनी ही जनता पळय जी आसा तुमी कितें करता गव्हर्मेंटाचो चेक म्हणून घेता आनी डायरेक्ट बॉल्सांत घालता. बॉल्सांत घालूं येना. पयलीं तो जमनीर आपटून पळोवपा जाय बाउन्स जाता काय ना तो आनी मागीर बॉल्सांत घालपा जाय मरे. कित्याक करता बराबर आणि इश्टानो तुमच्या मुखार दवरता फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ जस्ट इमॅजिन जुगलबंदी बिटवीन भाऊ श्रीपाद नायक अँड प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. आता कोण कोणाची कॉपी मारता काय सांगप कठीण. Just imagine. आणि मित्रांनो टाइम फॉर इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्काइव्स. मातशे पयलींच्यो आठवणी ताज्यो करप सदांच बरें जिवाक.
टॉप ऑफ द वर्ल्ड. येस. नमस्कार. आयज आमच्या बरोबर आसात फॉर्मर IAS ऑफिसर आणि प्रुडंट मिडियाचे फॉर्मर एक्झिक्युटिव्ह चेअरमॅन अरविंद भाटीकार सर. जस्ट इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता की अरविंद भाटीकर सर जेन्ना प्रुडंट मिडियाचे एक्झिक्युटिव्ह चेअरमॅन आसले तेन्नाच म्हाका जॉबार घेतलेलो. मीठ जागता सर, मिठाक जाग येता. पळया सर, सगळं खारट जाला हांव. घडये भाटीकर सर चित्ता आसतले की हेका आपणे कामाक लायलो आनी आयज होच आपली जस्ट इमॅजिनान इंटरव्यू घेता. घोर कलियूग सर, हो घोर कलियूग. हे सगळे 2012चे संकेत सर. जग सोंपपाक पावला. आनी कितें उलयतलो सर. सो सर, हांव एज अ एम्प्लॉई कसो आसलो हे आमच्या व्हिवराक तुमी सांगतले. म्हणजे हांव टायमार येतालो, लेट मेरेन रावतालो, भरपूर काम करतालो, बरो सारको वेल ड्रेसअप जावन येतालो, सिस्टमॅटीक डिसिप्लीन, यूट्यूब फेसबुकाचो सारको कामान पुरेपूर वापर करतालो. एक परफेक्ट एम्प्लॉई आमच्या व्हिवराक सांगा सर. पण प्रत्यक्ष काय काम करना. रिकॉर्ड करू नका सर, तुम्ही अजून तयार आसा. व्हेरी. हे बॉन्डो, हांव सुद्धा कसलेंय आयदन वाजवू शकता. आय चॅलेंज यू फॉर अ कॉम्पिटिशन विथ मी. आय मीन टू से की हांव सुद्धा खंयचे इन्स्ट्रुमेंट वाजवू शकता तुझ्या भशेन, बेटर दॅन यू. आय चॅलेंज यू. हो जाय आमने सामने, आमकार सामकार जावनी. कम ऑन, कम इन द अरेना. चल, तू पहिली वाजय, तुका चान्स दिता. तू पहिली वाजय, मागीर हांव वाजून दाखयता. आवयस, आफ्रिकन ड्रम्स हाडले. आता हेजेर कितें वाजोव रे हांव. हे ड्रम वाजना मरे, ना हे तरी वाजयतलो आसलो. ना रे बोण्या, तुझ्याकडे हांव जिखूंक शकना. तूच खरो बोणो, हांव धोणो. सॉरी, तूं जिखलो, हांव हारलो. कितें भाई, कितें टॉप ऑफ द वर्ल्ड. येस. आणि याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांगा सोंपता. तुमकां जर कितेंय फीडबॅक दिवंक जाय जाल्यार म्हाका मेल करा features@prudentmedia.in. हाजेर बरेच फीडबॅक धाडा, नाल्यार म्हजो जॉब वचूंक शकता. बरें मित्रांनो, चड पचकायना. देव बरें करूं. फुडल्या आठवड्यान मेळुया आयतारचो 7:30, 9:30 आनी मागीर 11:30. बाय बाय. बरें रावा. Just imagine.